लुकाचे सुवार्थेक आणि जेरुसलेमाक बारीस संबंध असा. आज जेजूक मोर येजूजे जेरुसलेमाक हाडतात. सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरयल्ल्या प्रमाणे तांच्या प्रथम जनिताक देवाक ते समर्पितात. त्याच शास्त्राप्रमाणे बलिदानी भेटयतात. विशेष आकर्षण म्हणले परी सुवार्थेकार सिमियोन प्रवादीन जेजूक आपले हाती घेतले विशीं उलयता. सिमियोन पवित्रत्म्यान बरोवन बाळकाक हाती धरून सांगलेली उतरां भोव आमोलीक. ती जेजूक समजोवच्याक आनी जेजू विशयांतली लुकाची सुवार्थाच समजोवच्याक एक मास्टर सावी. पयल्यान पयलें आपलेच थंय देवाची बसावणी जारी जाल्ली तो मानून घेता. हिस्ती घडी देवान तो पळ येतलो म्हूण सांगली. ताणें बरवसलेली. ताणें कितलोसो तेंप तावन राखून रावल्ली. हिस्ती घडी ताणें सोडवून एकच देखल्ली आनी सोडवून एकच पोटलिल्ली. सिमियोन जेजू थंय आयिल्ले सोडवणेची आपुरबाय करता आनी ती वर्णिता. ही सोडवण न्हय केवळ ताका बगार इस्रायलाच्या सोडवणेक राखून रावलेल्या सर्वांक लागू जाता म्हूण तो परगडता. तशेंच ही सोडवण जुदेवांक आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी उजवाडावचें तसली म्हूण कळीत करता. सिमियोन जेजूच्या मिसांवा विशीं आनी त्या मिसांव मोरयेक कशें दूख हाडटलें ह्या विशीं कळीत करता. मोरयेन आवय मात्र न्हय जेजूची पाटलावदारिणी जावंक आसतलें म्हणलें सिमियोन परगडता. जेजूच्या मिसांवाक लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसतली म्हणलें आनी लुकाचे सुवार्थेंत ही प्रतिक्रिया कशी लूक सुवार्थेकार विवरितलो म्हणल्याचो रूपकार हांगासर दिसता. सिमियोन जेजूचे मिसांव कसलो परिणाम घालतलें हेय सांगता. सुवार्था पटलिल्ल्यांक सोडवण पटलिल्ल्यांक सिमियोनचो अनुभवय चुकचो ना. ताचें धन्यपण आमचेंय जायनासता उरचें ना.